प्रायवेट गाडयो खूब जाण अशें म्हणटाले की बाबा ना आमचे कडेन परमिटां ना म्हणून। आयज जेन्ना परमीट ओपन दिल्ली आहा, जी एसोसिएशन आहा जावं इंडिविज्युअल कोणा कडेन परमिटां मेळिल्ली आहा तेंच्यांनी आदले मेंबर्स आहा तांकां नव्यो गाडयो दिल्ल्यो आहा। थंय नवे भुरगे जे धंदे करूंक सोदताले ते म्हणटाले आमकां धंदो करूंक मेळना। आयज तांकांय खंय ना खंय आतां हेल्प केल्लो आहा, तांकांय घेतलेले आहा। सो आय थिंक हेच्या फुडें प्रायवेट गाडयो दिवपाचें हेंच येना, कित्याक जशें आमच्या प्रेजिडंटान सांगलें की कोविडाच्या टायमार पळय जो आमी फेस केलो प्रॉब्लम, आजुनूय आमकां सगळ्यांक बँकेची लेटरां येता। आमच्यो गाडयो घरा आसता विकान 4 फावटी आनी तेंच्यो विकाचे 7 दीस गाडयो भायर आसता। कस्टमर पळयना, तांकां खबरूय आसना खूब कस्टमराक की बाबा येलो प्लेट कितें आनी इलिगल व्हायट प्लेट कितें पळय ती। फाटी CM सरान पळय उलयला की प्रायवेट कार ह्यो सीज करताय, हेचे स्क्वॉडूय दिवन हेचेर आनी एकूय वरी येता की एक WhatsApp नंबर धरी येता। आतां खंयच्या हॉटेलान जावं खंय प्रायवेट गाडी कोणी धरली तेणें एक व्हिडिओ काडलो आनी ते WhatsApp नंबरार धाडी येता। ओन्ली कितें कोण धाडटा पळय तेजें डिस्क्लोज करचें न्हू। आतां आमी एसोसिएशन खंय फुडें चल्ला म्हणून ओके आमी इनिशिएटीव घेतला। थोडे थोडे भुरगे भियेतात, कोण रिवेंज घेतात जावं गाडयो डॅमेज करतात जावं आनी कसलो राग काडटा म्हणून। सो हेचेर आयज खंय ना खंय हे सगळे प्रायवेट कार्स पळय आहा ते कोण जावंक जाय। CMन ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिल्ले आहा, SP नॉर्थानसूनय येयल्ले आहा ट्रॅफिक सेलासून। म्हाका दिसता खंय ना खंय आतां एक्ट करपाची गरज आहा ट्रॅफिक सेलाक। पळय कालांगुटारूच जर पळयशी जाल्यार खूब प्लेयर्स आहा जे प्रायवेट गाडयो दितात। ह्यो KFC सर्कला कडेन रावशी, कालांगूट डॉल्फिन सर्कला कडेन ज्या कालांगूट चर्ची कडेन जांग बागा सर्कला कडेन रावशी, म्हाका दिसता कितल्योश्योच प्रायवेट गाडयो ताका खूब दिसतल्यो आनी कळटा कोण लोकल आनी कोण आवटसायडर कोण इंडियन पळय ते हितून कोणाक काय शिकपाक सगळ्यांक खबर आहा कितें चल्लां पळय ते। आमी आतां तिसरे फावट कालांगूट ट्रॅफिक सेल PIक मेळोंक येयल्ले, तिसरे फावट जाले आतां रिमांयडर हो 3rd टायम रिमांयडर दिवपाक की प्रायवेट बायक्स आनी कार्स थंय खूब जाल्ल्या, हेचेर मातशी कितें तरी एक्शन घेवची। हेचेर कांयच एक्शन जायना आनी आमी SP म्हणजे सकलसून वयर SP पर्यंत आमी सगळ्यांक लेटरां केल्ली आहा। SPक बी आमी 2nd टायम केला, हांगा ट्रॅफिकाक आमी 3rd टायम केल्या। कालांगूट पुलीस स्टेशन जावं RTO सगळ्यांक 3 रिमांयडर दिल्ले आहा, अजून कोणूच एक्शन घेयना। हितून आमी एक CMाक एक रिक्वेस्ट करता आनी एक रिमांयडर कहो सरान ते सांगलेले CM सरान की आपूण कडक एक्शन घेतलो जे प्रायवेट गाडयांचेर। ती अजून हे तेणी सांगलेले आहा, मात हेचेर आमकां जाय मातशी एक्शन ही चालू करची म्हणून। CMन कितें सांगलेलें तेचेर मातशें कितें तरी लक्ष दिवचें CMन, हे आमी रिक्वेस्ट आहा आमचे सगळे। आमी लिगली आमच्यो गाडयो आहा ते अजून इतलो लो क्रावड आहा, मात सुबेज प्रायवेट गाडयो चलता। एअरपोर्टारूय खूब जाल्ल्या प्रायवेट गाडयो, हेचेर कोणूच लक्ष दिना। पुलीस कितें करता कांय सजमना। म्हाका दिसता एक 5-6 हजार गाडयो प्रायवेट चलता, 5-6 हजाराची गाडी म्हाका दिसता अजून एक सीज जावंक ना CMन सांगलेले दिसपाक। CMन सांगलेली गाडी एकदां आपूण प्रायवेट धरयत जाल्यार गाडी आनी परती गावची ना। हितून आमी RTI मागून थोडी खबर काडली की गाडी अजून एक कोणाची धरूंक ना प्रायवेट। CMाक जाय जाल्यार आमचो कोणाक हेल्प जावं जाल्यार आमी दाखयता, आमी दाखोवंक सोदता गाडयो खंय प्रायवेट चलता आनी खंयसर गाडयो आहा त्यो। इतलेच रिक्वेस्ट आहा CMन मातशें हेचेर परत लक्ष घालचें, नाल्यार आमकां एक 4 वर्सां पयलीं स्क्वॉड स्पेशल पर्रीकार CM आहलो तेन्ना स्पेशल स्क्वॉड काडलेलो तेणी कालांगुटान दवरलेलो आनी आमकां गाडयो मस्त प्रायवेट येयले आमी कॉल करताले आनी ते स्क्वॉड येवन ते गाडी सीज करताले। तसोच परत आमी CMा कडेन रिक्वेस्ट करता तो स्क्वॉड हो चालू करचो। तुमी आमच्या वांगडा येवन मिडिया येवन ते डॉल्फिन सर्कलार रावात न्हू, एकूच वराक म्हाका दिसता 100-200 गाडयो एका वराकूच वयतल्यो प्रायवेट। पूण तुमी CMाकूय मेमोरंडम दिला? सगळ्यांक दिल्ले आमी, सगळ्यांक दिला। इतल्यो गाडयो प्रायवेट जाल्या त्यो आनी हिशोबूच ना गाडयो। बायकी जाल्यार सुबेज जाल्या चडूच, बायकी चड जाल्यो, मात कोणूच एक्शन घेयना हेचेर। कांयच सजमा कितें गडबड आहा पळय ती।